Galaziekarank Pauluचें पत्र. Chapter 1. हांव पावलू धर्मदूत हें पत्र बरयतां. धर्मदुताचें आपोवणें म्हाका मनशां थावन वो खंयच्याच एका मनशा उदेशी येवंक ना. पूण जेजू क्रिस्तान आनी ताका मरणांतलो पुनर्जिवंत केल्ल्या देवान ताच्या बापान म्हाका धर्मदूत जावंक आपयला. म्हज्या सांगाता आसात त्या सगळ्या भावां भयणी बरोबर गालाजियेच्या पवित्र सभांक हांव नमन करतां. देव आमचो बाप आनी जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तुमकां आपली दयाळाय आनी शांती भोगूंक दिवं. ह्या आतांच्या नश्ट्या युगांतलीं आमकां निवारूंक आमच्या पातकां पासत जेजून आपणाचेंच समर्पण केलें. ही देवाची आमच्या बापाची खुशी आसली. युगां युगांनी ताकाच महिमा. आमेन. शुभ वर्तमान एकूच. देवान तुमकां क्रिस्ताची दयाळाय भोगूंक आपयल्यांत. ताका इतले बेगीन सांडून दुसरें कसलें शुभ वर्तमान तुमी धरलां म्हूण म्हाका अजाप दिसता. खरें म्हणल्यार दुसरें शुभ वर्तमान म्हणलेलें नाच, पूण तुमकां गोंडोलांत घालूंक आनी क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान दसोवंक सोदतात तसले मनीस तुमचे मदें उपजल्यात. पूण आमी तुमकां परगट केलां त्या शुभ वर्तमाना भायर कोणूय आमीच जावं तो वो स्वर्गार थावन आयिल्लो तो एक देवदूत जावं दुसरें एक शुभ वर्तमान परगट करीत जाल्यार देवाचो शिराप ताचेर पडूं. आदीं आमी सांगलां तेंच आतां आनीक एक पावट सांगता. तुमी मानून घेतलां त्या शुभ वर्तमाना भायर कोणूय दुसरें एक तुमकां परगट करीत जाल्यार देवाचो शिराप ताचेर पडूं. आतां हांव कोणाक मानूंक सोदतां तो तुमकां दिसता मनशांक की देवाक? मनशांक खुशी करूंक हांव भायर सरलां काय? अजून पर्यंत मनशाची खुशामत करूंक हांवें सोदलें जाल्यार क्रिस्ताचो सेवक हांव जावचो नासलो. वान पावलू कसो धर्मदूत जालो. देवाचें आपोवणें. भावां भयणीनोस, सांगता तें समजून घेयात. हांवें परगटलां तें शुभ वर्तमान मनशा थावन उपजूंक ना. खंयच्याच मनशा कडलें हांवें तें घेवंक ना वो कोणेंच म्हाका ताची समजणी दिवंक ना. खूद जेजू क्रिस्तान तें म्हाका उगडापें करून दिलां. आदीं जुदेवांचें शास्त्र पाळटालों तेन्ना हांव कसो चलतालों, कसो हांव पवित्र सभेक हिसपा भायर धुमालो दितालों आनी तिचो नाश करूंक वावुरतालों तें तुमी आयकून जाणात. तशेंच जुदेवांचें शास्त्र पाळूंक आनी म्हज्या पुर्वजांनी करून दवरलेल्यो चाली भोगतीन राखूंक म्हज्या पिरायाच्या बराबरच्या जुदेवां परस एकदम अदीक हांव उर्बेन भरलोलो. म्हजे आवयच्या कुसव्यान थावन देवान म्हाका कुशीन काडलो आनी आपले दयाळायेन म्हाका आपयलो. ताका जाय जालें तेन्ना आपल्या पुताचें शुभ वर्तमान विदेशियांक हांवें परगट करचे खातीर ह्या आपल्या पुताची वळख देवानूच म्हाका उगडापी करून दिली. त्या वेळार कोणाचीच बूद हांवें मागूंक ना. न्हय म्हूण म्हजे आदीं धर्मदूत जाल्ल्यांक मेळूंक जेरुसल्याक हांव वचूंक ना, पूण अराबियेच्या प्रांतांत गेलों आनी परत दामास्काक आयलों. हाचे मागीर 3 वर्सां उपरांत पेद्रूची वळख करूंक जेरुसल्याक गेलों आनी ताचे सोंशें 15 दीस रावलों. दुसऱ्या खंयच्याच धर्मदुताक हांवें पळोवंक ना.
म्हाका मेळ्ळो फकत सोम्याचो भाव जाकोब. हांव तुमकां बरयतां तें फोट न्हय म्हूण देवा हुजीर सांगता. मागीर सिरिया आनी सिलिसिया ह्या प्रांतांतल्या थोड्या गांवांनी हांव भोंवलो. जुडेयांत आसल्यो त्यो क्रिस्ताच्यो पवित्र सभा म्हाका तोंडान वळखून आसल्यो. तांणी आयकल्लें तें इतलेंच, जो मनीस आदीं आमकां धुमाळो दितालो आनी आमच्या भावार्थाचो एका वेळार नाश करूंक वावुरतालो, तोच मनीस आतां आमचो भावार्थ परगट्टा आनी म्हजे खातीर त्यो देवाक महिमा दिताल्यो. देवाचें उतर हें.